Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत कोरोना केशींचो दिसाचो आंकडो एकसारको वाडत आसा. ब्रेस्तारा एकदम 713 केशी मेळ्ळ्यो. आतां मेरेनच्यो दिसाक सगळ्यांत चड आनीक 8 जाण सोंपले. सोंपिल्ल्यांचो आंकडो 212 जालो. केशी वाडटा आनी सरकारान सगळें सोडून दिलां म्हूण आपाचो आरोप. आतां तर अनलॉक 4 12 बरोबर सगळे शिमे नाके सताड उक्तें. आता कोविडाचे जे प्रॉब्लेम आहा ते वाडत आहा दिसान दीस. 600+ डेली केसीस आनी सगळ्यांचे जर टेस्टिंग जर जाल्ले आनीक वाडपाच्यो केसीस हे हँडल करपाक तांचे कडेन जायना. सोडून दिल्ले सारकें जालां आतां. म्हणजे चलती का नाम गाडी अशें जाल्लें आहा. आनीक होम आयसोलेशनान सुद्दां आतां जे पेशंट आहा तांकां एक बेजीक ऑक्सिमिटर प्रोवायड करपाक सरकाराक ताकना. आम आदमी पार्टीन आतां व्हडले स्केलीचेर आतां ऑक्सिमिटर लोकांक प्रोवायड करिता आमी, तांकां गरज आसता तांकां. पूण ही स्टेज येवपाक जायनासली. बरो सरकारान खरें म्हणजे एक बेजीक ऑक्सिमिटर दिवपाक तांचे कडेन जायना. आपान ऑक्सिमिटर मोहीम सुरू केल्या. कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार ताका ऑक्सिमिटर दिवंक म्हूण गेल्ले. गार्डांनी तांकां गेटीरूच आडायले. सध्या सीएमूच पॉझिटिव्ह. like to submit this so that this is an initiative. आम आदमी पार्टी नॅशनल लेवलाचेर आमी कॅम्पेन कॉमेस केलो आनी आम आदमी पार्टी गोवान आज एक इनिशिएटीव घेयलो आहा जे सीफेरस सेल आहा, आप गोवा सेल, सीफेरस सेल हे इनिशिएटीव घेयला सो दॅट वी वील गिव दीस ऑक्सिमिटर्स टू ऑल पॉझिटिव्ह पेशंट्स हियर इन गोवा. आनी टू स्टार्ट दीस इनिशिएटीव आज हो इनिशिएटीव आमी आमच्या सीएमा पासून स्टार्ट करूं सोदताय. आणि another 350 such oximeters we will be handing over on behalf of Aam Aadmi Party Goa. We will be handing it over to the health ministry and to the health minister in the next few days to come. शिमेर महाराष्ट्राचे पुलीस दिसतात. टेम्परेचर चेक करून सोडटात. गोंयचे वटेन मात कोण ना. जे आरोंदा चेकपोस्टाचेर जे महाराष्ट्र पोलीस आसात जे गोंयांतल्यान महाराष्ट्रान वयतात तांकां बॉडी टेम्परेचर चेक करून तांचे कडल्यान आयडेंटिटी कार्ड किंवा आधार कार्ड किंवा लायसन्स हे घेवन तांकां भितर सोडलें वता. आनी जे महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येतात तांकां सोडलें वता. आनी हांगा जर गोंयांतले पोलीस कांयच दिसना. तशेंच आयज सकाळच्यान ट्युरिस्ट जास्त प्रमाणान गोंयांत येवपाक लागल्यात. आनी तशेंच काही ट्युरिस्ट आसात ते हांगसर शेजारच्या गांवांत मेळून परत विजीट करून परत रिटर्न वयतना आमकां दिसतात. पत्रादेवी, साताड्डा आनी आरोंदा ह्या तिनूय चेकपोस्टाचेर आयज सकाळच्यान ट्युरिस्ट येवत चालू आसा. मांद्रेचो आमदार सोपटेन पेडण्याक कोवीड सेंटराचें इन्स्पेक्शन केलें. पेशंटाक खंयच्याच तरेचो त्रास जावंक जायना, मनस्ताप जावंक जायना. पयलीं ते टेन्शन आसता बिंग अ पेशंट ऑफ कोरोना व्हायरस. आनीक कसलेच तरेचें तांकां टेन्शन जावना. हाचे खातीर इवन गरज जर पडली, गरज न्हय, हांव ऑलरेडी डिसायड केला आफ्टर द डिस्कशन ऑल दीस थिंग वीथ अवर डेप्युटी कलेक्टर. इवन कितें म्हणटा ते पोर्टेबल जनरेटर ताची वेवस्था करली. म्हणजे लायट, उदक आनी ताच्या पली कडेन जेवण. हांव पळयता कोवीड सेंटरांनी कश्यो डिफिकल्टी, कशे त्रास पेशंट काडटात ते. साहजीक आसा. कोणाचीच एक्सपेक्टेशन नासलें की ह्या गोंयांत इतके पेशंट वाडटले. पेडण्या हळर्णाचो एकलो कोविडान सोंपलो. उपजिल्लोधिकाऱ्याचे अर्दे प्रमाण निमणे संस्कार करून ताका तळर्न व्हरपाचें थारलां. मात थंयच्या लोकांक हरकत. आनी हांवें बाबूकय कॉन्टॅक्ट केले, आमचो डेप्युटी सीएम ताका कॉन्टॅक्ट केले. आनी बाबू म्हटलें हें कितें आमच्या लोकांचो विरोध आसा म्हटलें, आमची घरा लागीं आसा म्हटलें, आमच्या गांवाचो प्रश्न आसा म्हटलें. तेन्ना मातसो हांवें रिक्वेस्ट केलें ताका खंय दुसरे जाग्यार पळय बाबा. तर तो म्हणलो ना आतां कलेक्टर म्हणलो ते आयकना. हांवें ताका आन्सर केलें कलेक्टर व्हडलो काय तूं व्हडलो. तसो तो म्हणलो हें हांव सांगून पळयता रे म्हणलो. हें केलें आनी ताणी फोन स्विच ऑफ केलो. ताका लागून हांगा फक्त निराधार कोण आहा तांकांच ही घालून आमी ही मशिनरी हे केल्ली आहा. पूण हो आतां कोण एक्सपायर जाला न्हू तेची प्रॉपर्टी हाडटा म्हणटा ती खूब आहा. प्रॉपर्टीन घालपाक प्रायवेटान तर ते घालूंक दिना जाल्यार तेणी आपले प्रॉपर्टीन घालूंक येता न्हू. गव्हर्मेंटान जी सेफ प्लेस, आयसोलेटेड प्लेस आसा थंय व्हरून ही बॉडी डिस्पोज करची आनी ह्या लोकांचे वेलफेअर तेणी जाणून घेवचें. आमचो विरोध गव्हर्मेंटाक ऑब्जेक्शन करपाचो इतलेच आसा की हो रोग स्प्रेड जावपाक जायना आनी त्या स्प्रेडाची जबाबदारी ही खूब आमकां म्हारग पडटली.
सो सरकारी आतां सरकारी स्मशान म्हटलें जाल्यार सरकारी स्मशान डेफिनेटली ऑर्डर ही दिवंकूच जाय. पण फाल्यां समजा थंयसर कोणाचो विरोध आसा तें आयकून हांवें घेतलेलें आसा. सकाळी फुडें म्हाजे कडेन ग्रूप आयिल्लो काल सकाळी, आनी तेंचो असो आसलो की सर ते प्रायवेट स्मशानान, थंय म्हाका दिसता प्रायवेटूच स्मशान आसा, थंय वचोंक सोदताले. म्हणलें प्रायवेट न्ही, आमचें सरकारी स्मशान आसा, थंय तुमचो विरोध आसा काय? ना सरकारी हेतून करतले जाल्यार आमकां विरोध ना. आनी हे प्रोसिडींग जाल्ले थंयसर आनी तांकां कांय ऑब्जेक्शन नाशिल्लें. तेज्या उपरांत जे कितें प्रकार घडलो पळय तो म्हाज्या फुड्यान कांय प्रकार घडूंक ना. आनी सगळो प्रकार जो कितें घडला तो कितें आसा तांकां भायर लोकांनी कितें केलां तें म्हाजे कडेन आतां फक्त फीडबॅक तुमचे कडेन हांव फक्त इतलोच येता आयकपाक. म्हाजे कडेन स्वता हांवें ऑफिसान सांगलेलें की कोणाक समज दिसता की बाबा तेजे विशीं कितें तरी सांगचें जाल्यार म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.